आम्ही पार्टी सोडली आय रिस्पेक्ट यू बट तू मरे केन्ना केन्ना असो उलयता न्हू आम्ही लोकला जो सपोर्ट करता त्या खातीर आयज पासून आम्ही आमदार कॅब एग्रीगेटराक विरोध करपी टॅक्सीवाले आमदार मायकल लोबो आणि आमदार डिलायला लोबोक मेळ्ळे। एग्रीगेटर येवप म्हळ्यार आमी काबार। अर्द्या मायज टॅक्सीवाले काबार जाल्यात। टॅक्सीवाले उलयले, टॅक्सीकार सगळे अर्धे काबार जाल्ले। सर तुका सांगता मातसो जाता जाल्यार आमकां सपोर्ट कर, सारखे जाम पडले आमी। पण आयज आमची परिस्थिती अशी हाडल्यात तुम्ही की तुम्ही काही विसरल्यात सगळे की आता आम्ही कितें करपाचें हे तुका हांव विचारता आमी कितें करपाचें तुका हांव 4 जाणांक जॉब दिता बायल भुरग्यांक आनी म्हणजे 4 जाणांची पोटां भरता हांव। तुम्ही सेल्फ एम्प्लॉयडांक मरे सारके विकेक लायल्या। आमदाराक आपले अस्तित्व तिगोवंक जाय जाल्यार ताणें आमचे प्रश्न सुटावे करचे म्हूण टॅक्सीवाल्यांची शिटकावणी। गेली 7 वर्सां जालीं आमी आमदाराच्या दारार येता, आमी आमदाराचें आश्वासन आयकता, घरा वयता, सोल्युशन आज पर्यंत जालें ना। सो आयज ताका फायनल विचारूंक येयल्लें बाबा सोल्युशन जातलें काय ना तें। पण कशें आहा ट्रान्सपरन्सी जाय आमकां गटा, ट्रान्सपरन्सी दवरया, बट एप इज नॉट अ ट्रान्सपरन्सी आनी एग्रीगेटर इज नॉट अ सोल्युशन। आतां आमदार करतलो काय ना तें आमदाराक खबर आहा। आमदाराक जर आपलें अस्तित्व धरूंक जाय नाल्यार आमदार करतलो, आमदाराक जर आपलें अस्तित्व धरपाक ना जाल्यार आमकां सोंपयतलो आनी आमी सोंपतना तोय सोंपतलो, इतकें सांगपाक येयल्लें। थळाव्यांचो धंदो तांच्याच हातीन उरपाक जाय, तेच वांगडा दराच्या बाबतीत पारदर्शकता जाय। सरकारा कडेन चर्चा करून प्रश्न सुटावो करपाचे आमदार मायकल लोबोन उतर दिला। According to me, there has to be transparency. There is nothing. There is no compromise on transparency. तोंडान रेट सांगप ना। लेटर दितले आमी की आमचो लोकलाचो धंदो भायल्याच्या हातीन वचप ना, आमी भायल्याच्या अंडर रावचे ना। तेंचे कितें आसूं, एक प्लॅटफॉर्म जर तर तेंचे जालें डिजिटल प्लॅटफॉर्म, लेट इट बी इन देयर नेम। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार।